आईची सुवार्ता सगळी धनियाच्या येण्यान भरून गेल्या. ह्या धनियाच्या येण्याची जेजूची वपार हेरांक कोणाकी लागू जायना बगर धनियाच्या चाकरांक लागशिल्ल्यान लागू जाता. वपारींतलो धनी कांय हारामी न्हय. तो आपले सगळे आपल्या चाकराचेर सोडून वेता. सगळी जबाबदारी आणि हेर चाकरांची खबरदारी ताचेरच सोडून वेता. आता चाकरांचे जिवीत मात्र धनियाच्या येण्याक निरंतर राखून रावचे आणि जागृत रावचे. जेजूची पहिली वपार जागृत आसच्या धनियाचीच. जागृत आसच्या घरच्या धनियाचे घर लुटूंक चोराक कशें चलीस जाता? बिलकुल ना. पूण चोर कशें सांगून येनांगी तशेंच भायर गेल्लो शाणो धणी आपल्या चाकराक आपणे पाट येवची वेळ घडी सांगना. जागृत चाकराक सांगची गरजी ना ते धनी बरें जाणा. जागृत आणि जबाबदारीचो चाकर धनी आसल्यारी नासल्यारी एकसारको कामांत आणि जबाबदारींत मग्न असता. शेवटी जावंकासच्या मनशापुताच्या येण्या विशयान सांगच्याक आणि हे दिशेन जगतो मनोभाव वृत्ता करच्याक जेजून आपुरबायेची वपार सांगली. चिंती नसले घडयेक तयार आसची. चाकरां परी भागी बुदवंत आणि पातयेनेची चाकरां जावंक जेजून ताच्या पाटलाव्यांक दिल्लो उलो भोव महत्वाचो. धनी खंयचेय घडये येवंक पुरो म्हणल्या मनोभावान आपले जबाबदारींत मग्न आसचे क्रिस्त पाटलाव्याचे लक्षण. धन्याक मेसवोवच्यांतच आसा जागृत चाकराचे अस्तित्व, भाग, इनाम आणि त्राण.